सो हे आम्ही राबचे रिसॉर्ट सारेन इंदा म्हणून आम्ही रूम विथ द बाल्कनी व्यू मेळ्ळेले. सो आमकां लायक व्यू आसा पूरा चहल पहल आयकता सकाळी पुराय. सो लेट्स चेक आउट द रूम. चंद आसा. सो हे मॉस्किटो नेट दिला बट वी नेवर यूज्ड. नाशिले किंग साइज्ड बेड आणि आमकां एक फॅन दिला. त्याला म्हळ्यार AC पोजिशनिंग समना म्हणून सांगून एक फॅन दिला. TV आसा आमी ऑन केलेली ना. हांगा एक उदका बाटली दिला आणि एक केटल कडेन कॉफी टी पुरो दिला. प्लस दोन कबर्ड आणि हांगा फ्रिज समेत आसा. सो वॉज ऑफ अ गुड प्राइस. कडेरी वॉशरूम विथ बाथटब with the view of fields. So here bagla cake do not disturb sign as the hi-fi do not disturb wooden. Anyway chandas place आमगेले रिसॉर्ट भायर आशिल्ले प्लेस. हांगा चंद गोंडे फूल पुरो आसा. At the same time here is our swimming pool. हांगा लोटस प्लांट पुरो आसा. सद्या लोटस ना. आणि हांगा स्विमिंग पूल लायक आसा पूल. ते 3 स्टेप्स आसा. सो वेद थंय बैसून खेळता आशिल्लो. हे तांगेले रिसेप्शन आनी हांगा ब्रेकफास्ट सर्व करचे. ब्रेकफास्टाक तांणी कॉन्टिनेंटल म्हणून ब्रेड बटर जॅम आनी फ्रेश फ्रूट ज्यूस आनी पॅनकेक्स दिता ती. सो हांगा ब्रेकफास्ट करचे. आनी हे एंट्रन्स. हांगा कार पार्किंग आनी 2 व्हीलर पार्किंगा पुरा जाग आसा. इफ यू वॉन्ट टू रेंट आउट फॉर अ डे कार आनी हे बाईक. बट ऑल इन ऑल चंदस हे रिसॉर्ट. We got it at a good price.